विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडिओ दाखून आज आम्ही पदमाधुर्य कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करतात. म्हगेलो एकलो दोस्त लागलो, म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ तुमगेलो भास शिकय माराय कोंकणी म्हणून. म्हाका खुशी जालें, कित्याक म्हळ्यार आमगेलो भास कोणें शिकता म्हळ्यार बारी खुश तेदना तो म्हणालो हांव विंगड भास पुराय थोडे थोडे शिकला, कन्नड, इंग्लीश, हाजे पुरो म्हाका ग्रामर आनी गोत्तास. आनी तातूंत अशें सुरवे वर्णमाळ अ आ इ आनी क क ग ग हाजी उच्चार नवे तितलेच आसतले कोंकणींतूय. जायत म्हाका तूं जाल्यार तितलें शिकोवन दी म्हणून हांव ताका सांगलें, हांव तुका सुरवे पाठ कसो करता म्हळ्यार थोडेची वाक्य बरोवन दिता म्हणून एक चिट्टेर वाक्य बरोवन दिलें. आनी हें तूं घरांत तूं ಸ್ವಲ್ಪ अभ्यास करी, गट्टी वाज्जी आनी उलोवचें बारी प्रामुख्य जाता. म्हळ्यार उलयता आनी चूक जाल्यार जन मागीर हांसताची तूं. तशी तूं सुरवेचे तुगेले एक पाठ कसो म्हळ्यार तूं समकोरून कोंकणी उलोवचें, उच्चार शीक म्हणून ताका हांव पेटोवन दिलें. हर दीस आयलो तो. हर दीस येवन हांव दिल्लें वाक्य वाज्जू सुरू केलें. तोरी दाळीचे तोय करताची म्हणालो. तोरी दाळी दाखून तोय करताची म्हूण. अयो म्हाका एक बरें गडबीड जालें, कसो हें कसो चडून जालें म्हूण. मागीर आनी एक वाक्य ताका हांव सांगलें. आमकां दोनी वंट आसा म्हणालो. आमकां दोनी वंट आसा म्हूण. हांव हें आयकून म्हाका मागीर ಸ್ವಲ್ಪ कसो की एक गोंदळ जाल्लो हांगा पूण दिसलें. मागीर ताका ಸ್ವಲ್ಪ आनीक कसो जालें तें पळोवया म्हणून एक परिक्षा करच्याक आनी 2-3 शब्द सांगले ताका. आड्डोळी, ಒಟ್ಟು, ಓಡಿ हें सांग म्हणून. तो आडोळी, वाडी, वाट्ट म्हणा. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ मागीर एक 2-3 शब्द ताका म्हळ्यार कसो जालें तें तागेलें आनी म्हगेलें कसो जालें एक दोश आसा म्हूण पळोवच्याक आनी ಸ್ವಲ್ಪ ताका शब्द दिल्ले. वांक पोंक मोल म्हणलें. तो वोंक पोंक मोल म्हणून. आतां हांव हय गोंदळ्ळो, ताणें कोंकणी समज शिकिल्ली दिसना म्हाका. इतले गोंदळ घेवन हांव मागीर एक भाशा उपन्यासाक मेळ्ळो. असल एक समस्या आसा म्हणून. ताणें काडलीं उतरां कसो सांगलें, हें फोनेटीक प्रॉब्लेम म्हणालो. फोनेटीक म्हळ्यार उच्चार विचार हें एक समस्या. सगळे भाशेंत हें समस्या आसा. उलोवचे आनी वाचूचे मध्य एक व्हड व्यत्यास आसता. बरयले तशी आमी वाचूंक जायना. हे वाचूची कशी, उच्चार करची कशी म्हणल्यार आमकां ते भास शाळेंत जेवा कोंकणींत आमगेले कॉलेजांत शिकल्यार मात्र हें ಸ್ವಲ್ಪ कळटा. असले विशयाक ताणें म्हाका एक 2-3 उदाहरणां दिवन सांगलें. आतां हॉट, पॉट कशी वाजयता तूं म्हूण ताका बरोवन म्हगेलो वाजयली. तेची कोर्ट, पोर्ट. हांगा एक कडेन आमी ओ म्हणटा, ओ सामान्य, आनेक ओ ओ. हे उच्चार भेद आमकां कितली की आमगेले परंपरे दाखून असल एक उच्चार भेद. हे बारी एक व्हड फोनेटीक विचार हे आमी व्हरोन घेवन आयलेच. आमगेले भाशे भितर आमगेले जन्मदात कोंकणी भास उलयल्यान हें तांगेल्या उच्चारांत तांकां ट्रेनींग मेळटा घरांत. तेची विंगड भाशे दाखून आमगेली भास शिकूं येतना तांकां आमी असल एक विशयार तरबेती दिवंक जाता. आतां बरोवचे आनी वाचूच्या मध्य हें एक अगाध व्यत्यास इंग्लिशांत असले व्हड भाशेंत मस्त पळोवचें मेळटा. इंग्लिशांत कर्नल म्हणून आमी सांगताची सैन्याची एक अधिकारी वर्ग. ते कर्नलांत COLONEL आसचे शिवाय आर ना. आर खंय दाखून आमी हाडून प्रोनावंस करताची हे विशय आसा. तशीच आतां
सायकोलॉजी स्पेलिंग PSYCHOLOGY. जाल्यार पी आमी सोडताची, ते आसता रे ते सोडताची, ताका आमी सायकोलॉजी म्हणटा. तशें PUT म्हळ्यार पुट्ट, CUT म्हळ्यार कुट्ट जायना, कट जाता. कोण शिकयलें आमकां? हें पुरा भास आमी शाळेंत म्हळ्यार आमगेल्या स्कुलांत भास शिकला रे. असल एक भारी तर्कबद्द एक आमकां ट्रेनींग तरबेत मेळटा. त्या खातीर आमी कितली केवळ म्हणटा कोंकणी भास आमी छंद करून उलयल्या जाल्यार बरप आनी असल विचार पुरो कोळ केला रे. आमी कोंकणी भाशेक आमगेल्या स्कुलांत आमगेल्या चेडवांनी शिकला रे, भारी लायक म्हणून आमी म्हणटा आसत. तशें कन्नडांतूय तुमी पळया मस्त असल मेळटा. आतां आमी कई म्हूण बरें म्हणल्यार आमी केई म्हणून बरयता, केक आई ಒತ್ತು घालता, केळी जाता तें निज्जावन. जाल्यार आमकां मास्टरान सांगून दिला न्हू ओदूद कई म्हूण. अशें बरोवचे आनी उच्चार करचे, ताका वाजोवचे, हाजे मद्ये एक व्यत्यास भाशेंत आसा. जाल्यार आज हांव व्हड एक तुमकां विचार तुमगेल्या मुखार दवरता. कसो जाल्यार म्हळ्यार आमगेलें भास आमी बरयली जाल्यार उलयतच आमगेल्या तलेतलांतर दाखून आयला रे. असल एक सुंदर एक संपत, उच्चाराची संपत आमी व्हरोन घेवन आयल्याची. तशीच ओ आनी अ जाल्यार ए आनी ए म्हणूय आसा. तेरू म्हणटा पळय आमी, ते आनी कडेन तेल म्हणटा. दोनी बरोवचे तेची, ते म्हळ्यार एक अक्षर बरयता आमी, स्पेलिंग एकच, उच्चार विंगडी. असल आमी ह्या चड आमगेल्या भाशे भितर रिगून ताका विश्लेशण केल्यार मस्त अशेले विशय उच्चारण भेद आनी उच्चारणाचें एक सौंदर्य पळोवचें मेळटा. असल एक भाशेचे विशय आनी चड आमी ज्ञान घेवया आनी पदमाधुरी कार्यक्रम अशीच मुखार शिकता वता. आतां सगळ्यांक नमस्कार.